आज मारगांव म्युनिसिपल कौन्सिलरांची मीटिंग जाली आणि डिफरंट कमिटीज घडपाक आयल्यो. चेअरपर्सन लिंडन पेरेरान तशेंच सांगलां की प्री मान्सून वर्क चालू आसात म्हणून. सोनसोडा बायो रिमेडिशन प्रोसेस करून गार्बेज सेग्रिगेट केलेली आसा. सेग्रिगेशन करून इनेट म्हूण जो मातये भाशेन मॅटेरियल आसा तो फातोड्डा KTC बस स्टँडा लागीं डंप करताले, पूण कांय फातोड्डेकारांनी ताका ऑब्जेक्शन हाडून तें काम बंद केलें. असलोच इनेट मॅटेरियल ओल्ड मार्केट सर्कल लागीं डंप केला. थंय आतां पावसाचें उदक भरून घाण्यारो वास येता. MMC ओ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हाचे लागीं लोकांची मागणी की तांणी प्रॉपर प्रिकॉशन घेवन हो इनेट मॅटेरियल डंप करचो म्हूण. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाणें फातोड्डा एरियान सिवरेज ओवरफ्लो जाता त्या जाग्यांचें इन्स्पेक्शन केलें आनी वॉटर टेस्टिंगूय केलें. तांणी AEs ऑफ सिवेज डिपार्टमेंट हाका सांगलां प्रॉपर प्रिकॉशन घेवन हें उदक जें सिवेजाचें फ्लो जाता तें बंद करचें म्हूण. डॉक्टर आशीष कामत हाणें ही सिवेज सगळे कडेन व्हांवता हाचो हुस्को पुरगूट केलो. कित्याक तो म्हणटा आतां पावसाचो काल सुरू जावचो आसा आनी वेक्टर बॉर्न डिजीज मडगांव सगळ्या जाग्याचेर स्प्रेड जावपाक शकतात. आयज माडेल आनी मुंगूल सिटीजन्स आनी रिवर सालांचें इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे कडेन सिवेज व्हांवता अशें तांकां दिसून आयलें. तशेंच तांणी शेतान कोणें एक बांद घालून उदक आडावन प्रॉब्लम केल्लें. तो बांद तांणी मोडलो आनी तो प्रश्न तोडेक लायलो. साश्टीचे तारवटी भाव उमेदीन रावतात की फाल्यां सावन तांकां कोविड वॅक्सिनेशन दिवपाक येतलें म्हूण. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची अपडेट. सद्याक 227 पेशंट हॉस्पिटलांत एडमीट आसात आनी कोविडाचो ट्रिटमेंट घेतात. आयज 2 पेशंटांक मरण आयलें, जाल्यार 19 पेशंट आयज एडमीट जाल्यात आनी 25 पेशंट डिस्चार्ज जावन घरा गेले. हॉस्पिटलांत 85, 60 आनी 8 बेडां आसात. तितलीं आयज 340 बेडां खाली ओ वेकंट आसात. आयचे सालसेत भागांतली कोविडाची अपडेट अशी आसा. मारगांव आनी फातोड्डा केसीस आसात 923, कुंकोली बाली 290, कांसावली 440, चिंचिणी 190 आनी 8, कुर्तोरी 270, लोतोली 360 आनी 1 आनी नावेली 210. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.